प्रितीच्या भाव-भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 13वो विसवोर, वोड 36 ते 43 पर्यंत. Mathew chapter 13 verses 36 to 43. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना लोकांक धाडटोच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सोरशी येवन बुडले. शेतांतले नेराची वोपारीची समजणी आमकां दी. ताणें प्रतिपाडून ताका सांगलें, बरें बी ओंपता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाची भुरगीं, नेर नोश्त्याची भुरगीं. नेर ओंपलो तो दुस्मान देंवचार. लोणयेचो वेळ काळाची सोपाटणी. लोक बी देवदूत. जशे नेर एकठांय करून उज्यांतला आसतात तशेंच काळाचे सोपाटणेक जातले. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी दुसऱ्यांक पातो करून ओडून व्हरतात ते सगळ्यांक आनी हे सगल्यो नोश्ट्यो वस्तू कोता ताका ताच्या राजांतली जमोवन ते उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय सगळी रुदोन करून आनी दांत कडकडावन आसतली. तेन्ना देवाक मानवलेली मनशां आपल्या बापायच्या राजा सुर्यावरी पडजतली. आयकूंक कान असलेल्यांनी आयकूंचे. प्रितीच्या भाव-भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू आयज आपलें उतरां काबार करून उडयता काय म्हणून आयकूंक कान आसलेल्यांक आयकुचें. आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकुचें. भाव-भयणीनो, हाचो अर्थ न्हय की त्या वेळार सगळो लोक भेरो आसलो, तांकां कान दिवपाक जेजून आतां तांकां म्हणलें की आयकूंक कान आसलेल्यांक आयकुचें. भाव-भयणीनो, जेन्ना त्या वेळार जेजू त्या संवसारांत आसलो आनी देवाचें उतर शिकयतालो, आजून लोक एक नवी रोचना जावंक नासली. म्हणजे फकत जेजू खुर्सार गेल्या उपरांत, तो मेल्या उपरांत आनी पुनरुज्जीवन जाल्या उपरांत आनी सोगींच्या बाबा कडेन उजव्याक बसोन तिचर आतां पवित्र आत्म्याक धाडल्या उपरांत तेन्नाच की आतां क्रिस्तांव जाले. म्हणजे क्रिस्तांव जावपाक आतां पवित्र आत्म्याची गरज. आनी भाव-भयणीनो, त्या वेळार त्या लोकांक जाणवाय नासली देवाच्या उतराच्या सजमणीची. आनी देखून जेजू म्हणटालो तांकां आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकुचें. म्हणजे कितें? तांकां भायले कान आसले पूण तांच्या काळजाचे कान बंद आसले, कित्याक तांचें काळीज आजून बंद नासलें. म्हणजे आजून काळीज तांचें उक्तें मास जावंक नासलें, कित्याक जेजू आजून खुर्सार वचोंक नासलो. आनी भाव-भयणीनो, आयज जेजू जेन्ना ती वोपारीची सजमणी दिता, जी आमी कालच्या सुमारान आयकलां, नेराची वोपार, तो आयज आमकां ह्या आयच्या शिवर्तमान त्या नेराची वोपार, त्या वोपाराची जी अर्थ दिता. आनी जेजू आनी भाव-भयणीनो, ह्या 38 वडीन तो कितें म्हणटा? त्या 38 वडीन म्हणटा, शेत म्हणजे संवसार, बरीं बी म्हणल्यार राजाची भुरगीं, नेर नोश्त्याची भुरगीं. भाव-भयणीनो, शेत म्हणजे संवसार, बरें बी म्हणल्यार राजाची भुरगीं आनी नेर नोश्त्याची भुरगीं. आमी जाणो भाव-भयणीनो, पेद्रूची विसवोर 1:23 म्हणटा की देवाचें उतर जावन आसा एक बीं आनी हें बीं केन्नाच पिड्यार जायना. आनी भाव-भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी सोरोंडार मानता तेन्ना हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून रावता. जो कोण जेजूक आपलो सोमी आनी सोरोंडार मानता तांचो आत्मो जेजू सारको जाता. आनी आतां हें देवाचें उतर आमच्या काळजान आमच्यान तें आतां रोवंक जाता, सामकी सजमणी घेवन. आनी भाव-भयणीनो, हें जें आमी बीन देवाचें उतर आमच्या काळजाचेर कशें रोवता, तें उतर आमी पाडून त्या उतराची पयलीं आमकां त्या उतराची सजमणी जाय, ताचेर नियाळ करून आनी तेजे उपरांत तें उतर करून. आनी भाव-भयणीनो, जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां तें उतर आमच्या काळजान रिगून रावता. आनी आयज ह्या 38 वडीन जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा,
संसार जावन आसा एक शेत आणि आपले उतर देवाचें उतर जावन आसा तें बरें बीं आणि आमी जाणो की जो कोण एक नो रोचना जाल्यान म्हणटा ते भाशेन जेजूक आपलो सोमी देव मानून ती आतां देवाची भुरगीं जाल्यान आनी ती आतां देवाचें उतर दिसपट्ट्या जिवितान आपल्या जिवितान कोत्तात म्हणजे फकत आयकनात एका कानान आयकोन दुसऱ्या कानान सोडनात पूण तें उतर आतां पाळटात आनी भाव भयणीनो आतां जेन्ना एक एक भुरगें देवाच्या राज्यांतलें हें उतर पाळटा आतां एक देवाचें भुरगें तें बरें बी जाता आनी आतां देवाच्या राज्यान कसल्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू कोत्ता पवित्र आत्म्याच्या आदारान भाव भयणीनो आतां तें उतर आमच्या काळजान आसा म्हणून आतां आमच्यान तें उतर दुसऱ्यांक दिवंक जाता आमच्यान तें उतर परगट करूंक जाता आनी देवाचें राज फुडें वचपाक दुसऱ्यांक जेजूची म्हणजे देवाच्या मोगाची सजमणी दिवपाक तांकां देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक हें आतां देवाची भुरगीं करतात कित्याक जेजून आमकां सांगलां मातवाचो 28-20 वोड 18 ते 20 म्हणलां वसात आख्या संवसारान आनी शिवर्थमान परगट करात आमी आमकांच हो प्रश्न विचारुया भाव भयणीनो खरेपणी आमी देवाचें उतर परगट करता काय फकत आमी इगर्जेक वेता आमचें देवस्थान करता आमी तेस पिसाक वेता पूण आमी कोणाक ही देवाची बरी खबर सांगिना तर आयज भाव भयणीनो जेन्ना जेजून नेराच्या ओपारीची सजमणी दिता आतां जेन्ना ह्या ओपारी आमी नियाळ कोत्ता आमी पळयता कशे भाशेन तें गंव तो 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 शेतकामती आपल्या 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 घरा वा आपल्या बाणान तो बोत्ता आनी ते नेरांक सोगल्यांक उज्यान घालून उडयता आतां आमकां ही सजमणी मेवल्या म्हणून आमी खरेपणी देवाची भुरगीं जाल्या म्हणून आमी फकत देवाक आर्गान भाकण दिवया जेजू पासत आनी भाव भयणीनो ह्या संवसारान इतले नेर हात आसुनूय आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी वसोया आनी हें शिवर्तमान परगट करुया दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवया जी आजून नेर आसात जी एक दीस तांचें निसंतन जावपाचें आहा तांकां फकत देवाच्या उतराची सजमणी दिवन आमी तांकां देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवया आनी खरेपणी आमी हें करीत जाल्यार आमकां आमी जाणो की एक दीस आमकां एक व्हडलो इनाम मेळटलो आमी फकत इनामा पासत हें काम करिना पूण आमकां आमी देवाच्या मोगान भरल्या म्हणून खरेपणी जेजू आमच्या सोबे आसा म्हणून पवित्र आत्म्या आमचे भितर आसून ताणें देवाचो शीम नासलो मोग आमचे भितर ओतयला म्हणून आमी आतां हो मोग दुसऱ्यांक दिवया खरेपणी देवाचे राज परगट करपाक फुडें सरोया आनी एक दीस सासणाचें सूख आमी भोगूंक पावतलेंच हें करीत जाल्यार आनी दुसऱ्यांक पासून जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवन ताका हें सासणाचें सूख भोगूंक आमी आयजतान देवाच्या उतरांक लिगून रावन परगट करुया आनी बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता